सुपर प्लेस आसा हांवें व्हिडिओनूच पळयलेले डॅम अशें रावंड सर्कल काय आनी तितून उदक पडटा थंय आयज रियल पळयतले तूं पावना मुगो आमी कोण पावना आसले पळोवया चलो हांगासर व्हिडिओ फ्रांसीस व्हिडिओ शूट करता पळय सो देवाला बीन काय ना पळय हां दिसच्या ना व्हिडिओ ना दिसता बरे हे पळय दिसता सारके वाव हे हांगा रेस्ट्रिक्टेड आहा त्या प्लेसीर आहा रेस्ट्रिक्टेड रे ते मेन जाग्यार थंय व्हिडिओ फोटोग्राफी काय लावना हांगा काडूंक शकता गर्दी जाता खूप गर्दी आसा तेन्ना रावंड आहा ते तुमकां नॉर्मल व्हिडिओचेर पळोवंक गावता सो गुड मॉर्निंग गायज वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग सो आमी न्हू सगळीं जाणां रेडी जाला आयज आमी वयता खूब पयस वयता स्पेशली वयता फ्रांसिसाच्या चॅनलाचो व्हिडिओ करूंक वयता फ्रांसीस सो ते खातीर फ्रांसीस म्हणून आपूण व्हिडिओ करूंक वयता न्हू सो तुमी येया म्हणून आमच्या बरोबर हे सगळं रेडी फ्रांसीस येवन पयलींच तांगाच गाडयेन रावल्लो कितें जालें रे या मरे हां चल या खंय वयता सांगला ना सांगोंक बॅकग्राऊंड म्युझिक चड येता पळय दोगांय जाणां आई आनी मम्मी फ्रांसीस कितें सांगता बॅकग्राऊंड म्युजीक चड येता वयर आई आनी मम्मी बाय बाय करता हे पळय आदी आनी जिजू रेडी बाय बाय आयकर फ्रँकीश दिता हां हॅलो हां फ्रँकीश ए फ्रँकीश दिता रे फ्रँकीश दिवपाक शिकले अशें खंय हां कोणे ओके ओके तूं शिकय चला चल वयता आमी मातशी पयस वयता सावथ सायड वयता खंय वयता तुमकां सांगतलें वो हा एक्चुली मनसून ट्रेंडींग प्लेस आहा तो सो थंय वयता आमी तुमकां कळ्ळें आसतलें ओके एक्चुअली प्लॅन हे सलावलीम डॅम वयता 11 जाल पावतले केन्ना खबर ना म्हाका असं दिसता प्लॅन चेंज पळय आनी बुलेट स्टार्ट केला बुलेट स्टार्ट दी पळय बायची ए वा बुलेट स्टार्ट केला मरे पावतले एक वरान मामा बेगीन पावतले दीदी आयज बाय बरें रावलें म्हणाला आई कडेन रावना मुगो गरजा दीदीकूच धर म्हणटा हय स्टार्ट जाल्या गाडी स्टार्ट जाली ऑलरेडी गंग 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 ते हॅपी दीदी येता वचपाक सो आयज वयता आमी सालावलीम डॅम सो उदक चड भरला म्हणून फ्रांसीस म्हणटा कॅन्सल भायरूच चल्ला आमी 11 पावतले 2 वर लागतलो मागीर थंय असं ना रे पूण आमी 9 भायर सरपाचें मातशें कॅन्सल जालो न्हू मदींच प्लॅन आईन वाट लायली आमच्या आई एक्चुली घरा आसली ती येवपाची नासली म्हणून आमी प्लॅन कॅन्सल केल्लो मागीर तिका म्हटलें यो थंयसर मम्मी कडेन राव मातशी इनॉग्रेशन केला न्हू जालें 21 खूब दीस जाले 21 हां 21 तारीख जाल्या जिजू 21 तारीख इनॉग्रेट केला देऊळ बरं हां त्या दिसा सगळें हांगा हे लायला आसता न्हू ब्रिजाचें काम ब्रिज म्हणटा फ्लायओवराचें काम केन्ना जातलें जालें की मातसो बरो स्मूथ जातलो न्हू रोड ना ना जातलो आयज सारको पावस ना म्हणून बरो आहा नाल्यार चिक्कल चिक्कल जावपाचें हांगा चिकी चिकी जावपाचें पूण तूं इतलें स्लो कित्याक चलयता खड्डो पळय मरे कसो ओके 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 तुमी हालतले उडोवन वयतले मागीर हांव चलयत बीन जालें मागीर सो चलो आमी आयज वयता सालावलीम डॅम हांव फर्स्ट पावलो रे ना आनी तुवें पावना कितें जाला हेल्मेट नाका हय आं नाका जाल्यार नाका नाका आसूं खंय पावले मिलिटरी ट्रेनिंग सेंटर टू सिग्नल ट्रेनिंग सिग्नल आमी गेल्ली ते दुसरे न्हू ते म्युझियम हय रे पूण आमी थंय न्हू हांगा रे हांगा न्हू खंय गेल्ली रे शंकर आमी ते कोयंबतूर तेय म्युझियम हां ट्रेनिंग सेंटर स्पेशल 3 मिलिटरी ट्रेनिंग पहिले तुम्ही टँक सुद्धा दाखवला आहे तुमका कितें घेवपाक रावला हांगा पेरा घेऊया मरे काय बरं दिसता तांबडा हा काय ते ग्रीन एक जालें मॅम जेवतली केन्ना भूक लागला जेवूया 12:30 जाले 12:30 टाइम हा 1:30-2 सुद्धा जेवून शकता न्हू कितें घेता पेर पेर घेऊया आणि हांव मोसंबी घेता हे पळय फ्रुट्स बरे आहा मरे हांगा सगळे यो 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 हनी सिंग ओपन कर मरे क्या है अमरूद कट करके देगा 100 रुपए किलो आधा किलो कट करके दो किलो देते किलो हाँ? किलो नहीं एक पाय तो और दूसरा भी लेना है 1 किलो अमरूद खाएगा तो बाकी भी तो खाना है हांगासर फ्रुट्स घेवपाक लागला कितें कितें घेता फ्रांसाक पेर आवडटा बरं घ्या गावा अच्छा वाला सा दो रे वो अच्छा नहीं है ना हाँ कट कर पर अच्छा वाला कट करना
दीदी म्हणटा डाळिंब सोडलेल्या हात्यात घेत आपण्यात दिसना म्हणून पळयता तेन्ना डिस्प्लेक दवरला हांगा ताबड्यात तो आमकां कट करून दिता हांगा सॉरी हांगा शेतां कसले रे शेत हेजे भाताचेच न्हू दिता मरे पळय हांगा हा राव फ्रेंड्साक हे दिता मागीर कंटिन्यू करता ऑरेंज खाता मध्ये मध्ये फ्रेंड्स भूक लागला रे पुढे व्ह्यू दी ना पहिली ऑरेंज दे ए किती करता रे तू तुम्ही व्ह्यू पोया लेफ्ट साइड पे काय बरं कॅम्पिंगांक फॅपिनांग वर असा दिसता चालू असा हे किती राव किती आहा रे किती आहा रे टेम्पल दिसता कसले वर असा काय हे रे ना टेम्पल काय फोर्ट दिसता कसलो या फ्रेंड्सी बुद्धा हे होय रे फ्रेंड्सी कसलो तर स्पॉट बुद्ध हा वयर वायट तो व्हडलो वचोंक गावतले आमकां फ्रेंड्सी बरो हा बुद्ध आसलो वायट कसलो तर स्पॉट रे तुम्ही गुगल सर्च करा आणि पोया एक स्पॉट आणि कोट हे खरे वाईट बुद्ध दिसतालो तो सो आता आम्ही पावपाक पावली कितले बोलला रे लोकेशन फाडल्यान शंकर पळयता 7.8 किलोमीटर म्हणजे रे कितलो टाइम 8.5 किलोमीटर 14 मिनिट आणि एक 10-15 मिनिटांनी आम्ही पावतली राव रे आम्ही काय खाऊ ना अरे आम्ही जेवणा बी ना आता जंगलान खंय जेवतली आम्ही अरे बचालो आम्ही रील करताली रील के चक्कर में खाना स्किप विसरली गावतले ना पुढे कितीतरी असतले रे जेवण असतलेच नाही टुरिस्ट खंय रे रक्ष तोड फुल फॉरेस्ट हांगा बरो आसलो आमचो रेल्वो सो आतां आमी बेश्टे आमी चिप्स आनी हे बीन फ्रुट्स बीन खाल्लेले फुडें आमकां बरें जेवण बीन कितें गावल्यार पुरो पण ह्या जंगलान म्हाका दिसना जेवण गावतलें काय डॅमान एरिया न्हू कितें ना कितें आसतलेच न्हू आसतलेच रे टुरिस्ट एरिया म्हणजे आमी थंयच कितें खावन जेवण येवंक जाय आसलें फ्रेंड्स कितलो जालो टायम एक जालें मरे हे बा घट धरून रावला मरे बरो हा सराउंडिंग बरो दिसता न्हू पळय बरो दिसता पूण फोटो हितून तूं GPS फोटो दाखयला पळय तो एक्झॅक्टली म्हाका तो देवळो असो दिसलेलो पूण ना हो तो न्हू हा सेम लोकेशन आमकां न्हू सारकें दाखोवना खबर ना कितें आमी इतले फुडें पावला आतां आनी म्हणटा खंय पावता तें पळोवया आनी भायर न्हू खाल्ला पोटान म्हणून आड्डाता पळय किचो मारता तेजें लोकेशन ओके हा कितें करता गो तें कोराना मारता बाय बाय आसरा आसरा आले बाबा माम केला रे ते डॅमार व्हरता काय खंयच्या वॉटरफॉलार व्हरता खबर ना म्हणजे खंय तरी पावतले रस्तो हा म्हणजे लोक वयता म्हणजे खंय तरी पावता म्हणजे आम्ही पावतले होल्ड ऑन जंगल सफारी जंगल सफारी आम्ही एकाक पावपाचे असली एक्चुअली डॅमार जाले कितली कित्याक गेले जाणा बरो सुनसान रस्ता आणि खाली चलोवपाक मज्जा येता हे सोदता कितें तूं जेवण सोदता खंय वचत आसा अरे ना रे खंय तरी पावतले रो पळय गांव बी ना सांगा जेवण मेळटलें आमकां कोणाकूय सांगया म्हाका दिसता ह्या सायडीन कित्याक येयला जाल्यार हॉटेल हॉटेल इल्ले कितें तरी मेळटलें आमकां शीत मातसो एक्स्ट्रा हांगा पळय कशें ना रे ना हांगा कांय ना रे जेवण ते एक्झिट करनाका रे ते मॅपासून रिटर्न या मागीर हांव पळयता रस्तो रायट हो पळय हांगा कितें तरी आहा टेक राईट फॉर सालावरीम डॅम हय मरे गो स्ट्रेट अँड टेक राईट फॉर हांगा घरा खूब आहा पूण एक हॉटेल ना तांकां सांगया मातशें इल्लेशे एक्स्ट्रा रांदा म्हणून कोणाक आमकां तांकां म्हणजे किल एक्स्ट्रा हे करा म्हणून कितें दाखयला फुडले रे सुल्लाचे हांगा हे फोटो दाखयला मरे हांगासर रायट हो पळय मँगो बार हो ये मंगला बार आईच्या हांगा बार कसो आई कितें गे तू बार हो पण हा आई घराच्या हांगा पण आई कितें गे केन्ना ओपन दवरता आमकां सांगिना बार बीन ओपन केला तुवें अरे ओपन आहे तो हम लोग खा बार है शंकर ओपन आहे मंगला बार असले आईचे नाम मंगला आणि सो ना
पुढे एक restaurant बारच ते हा पुढे असं ते बार अँड रेस्टॉरंट जेवण शकता किती आहे जेवण मिळेल पुरं. खुशाली हे मरे हांगा तसं ते बार खुशाली. रेस्टॉरंट खुशाली बार अँड रेस्टॉरंट आहे बे जाल्यार मागीर आमकां 3 किलोमीटर परत वयचें पडटलें आमी खावनूच येवंक जाय आसलें हांगा सगळ्या खंय पळय हें बार अँड रेस्टॉरंट खंय रे अंजली नाका 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 सगळें दादले आतां जेवणय मेळटलें कोण विचारून येऊ शकता अंजली बारान रेस्टॉरंट हा सांगा जेवण गावता काय पळोवया ते अशें बरयलेलें हा पण जेवण नासता सद्या बार अँड रेस्टॉरंट बरयला बरयला पण जेवण गावना बाटली खूप दिसता आमकां जेवणाची प्लेट दिसना पळय सांगलें जिजून आलो पार्सलूच धाडचो असं असं चल या आमी पळोवया जिजू गेला भितर विचारपा सो पावली आमी डॅमात हांगा कांयच हॉटेल बिटेल कांयच ना सो हांगा एकूच ऑप्शन आहा मोमोज आसा हांगासर गार्डन मोमोज गावता मोमोज आनी चाचे ऑप्शन आहा तुमकां चा कॉफी कितें आहा आनी हांगा लागीं कांयच ना कितें टेंडर कोकोनट बीन पळोवया ते गाडयेन हांगाच पार्क करून गेला पळय सो आयले की आमी पळोवया खातले कितें मोमो आनी कांयच ऑप्शन हांगा मोमोज खावचे पडटले आनी चा पिवची पडटली आयज ते खाऊन पोवपाची हां सो हांगा आमी मोमोज बेस्ट जस्ट ट्राय करून पळयता हांगा वेज मोमोज नॉन वेज मोमोज सगळे आहा पळय आनी चा बीन अवेलेबल आहा सो फ्रेंड्सां हांगासर कोण गावले ब्लॉगान आनी कोण कोण गावले आनी हांगा एरिया सारके बेस्ट आहा थंड आहा हात धुवपाक गेल्ले कितें हात न्हू रे चला खावन पळया कशें आहा मोमोज हांव जस्ट ट्राय वन आनी पळया पयलें ओके हां फॉरेस्ट ऑफिसर असं दिसना आम्ही वयता जंगल रायड जंगल सफारी जंगल सफारी मोमोज खाता हांगा आनी काय ऑप्शन जाय मरे ताका नाका खूप स्पायसी हा नाका बाबा आमी खायना त्या आमी माम खाल्ला आमी मागीर वयता तेन्ना पळोवया हॉटेल कितें खातले भूक लागली ना बाय कसं करता बायन खाल्ला माम खाल्ला ब्लॉग केलं ते हय केलं मॅडम ओके बरें चला चला सोपयतानी वयता मागीर दाखयता तुमकां हांव आमी थंय न्हू स्वीट कॉर्न बीन खाल्ले मोमोज खाल्ले काय ऑप्शन ना स्वीट कॉर्न मोमोज आनी चा पिले बेश्टे आनी कांयच ऑप्शन ना हांगासर आनी आमकां वॉशरुमान वचपाक जाय आसलें एक्चुली आमी सगळ्याक सोदले आनी तेंच्यांनी सांगलें न्हू ते कितें गो अमृत तारा काय कितें आहा हांगा तेच्या ओपोजीट आसतलें म्हणून वॉशरुमान आमी गेली त्या सायडीच्यान भितरल्यान पळयत जाल्यार ते व्हडले हे कशें म्हणजे टॉयलेटूच कशें असलें तशें रूम खंय आनी तेजे गेटीर बरयलां वेट घालपाचें आनी ड्राय घालपाचें परत येयली आनी वॉशरुमान वचून येयली फ्रांस एक्चुली आपलो व्हिडिओ करपाक येयला आपल्या चॅनलाचो सो ताका म्हणलें तूं वच आमी येता म्हटलें बायक दिला जिजू कडेन न्हू आनी शंकर आदी बीन ते गेला सो चल आमी वयता पळयता तुमकांय दाखयता सुपर प्लेस आसा हांवें व्हिडिओनूच पळयलेले डॅम अशें रावंड सर्कल काय आनी तितून उदक पडटा थंय आयज रियल पळयतलें तूं पावना मगो आमी कोण पावना आसले पळोवया चलो एंट्री बीन फीज आहा सगळें टोटल जालां आतां आमी एंट्री करता आनी वयता फुडें दाखयता तुमकां कशें कितें आहा तें सो पावली आमी एंट्री केली डॅमान आनी आमी पावला ना सारकी दमपाची वांगडाच चला मरे पळय तेंचे पळय मरे तांकां पळय ती फुडें बेगीन बीन वता जिजू जाल्यार पळय पावलो ए छतरी में अच्छा नहीं है शंकर ओ इसमें रहता ना कौन सा ओ शूट करता है नहीं कैमरा में नहीं छतरी में सपोर्टर मैन हीरोइन का हमारा छतरी में अच्छा नहीं है अरे जिजू गेलो पयलीच ओके सो तुम्ही एक काम करा तुझे ब्लॉग कंटिन्यू कर हांव मातसो म्हाजो व्हिडिओ फ्रांसीस आपण व्हिडिओ करता खंय सो डॅम पावला आमी फुडे मेन आहा ताजो स्पॉट आतां पळय फुडला हय बंद कर नाल्यार आदी पडत जाल्यार गावचें ना हांगा कितें करता न्हू एंट्री करपाचें पयशे दिवपाचे आपले आयडी हाडची पडटा आयडी दाखोवपाचें नांव बरयता तें एंट्री करता कितलीं जाणां ती आनी परत भायर येता तेन्ना आवट म्हणून हें करचें पडटा नंबर सांगचो पडटा एक नंबर दिता तुमकां तो नंबर सांगचो पडटा तांकां हें रेगुलेटर हांगा आसा दिसता उदक ना दिसता हय आतां हें वाडटलें आतां मातशें सुकलेलें आहा दिसता सारको पावस पडना ह्या सायडीक चड जालें की ओवर सोडटा पळय उदक ते डॅमाचें उदक सोडटा पळय तेन्ना हांगासून सोडलें की हांगासून पास जाता उदक सगळें आनी मेन स्पॉटार म्हाका पावशें जाला केन्ना पळोवपा सारकें दिसता हांगा यो गो राव नाका राव बाबाक पळय एन्जॉय करता बाय एन्जॉय करता आवय बायचे कॅप मॅचिंग जाले मगो पिंक पिंक हातल्याला पळयतले न्हू पावले आमी मेन हेजे
डॅमाचे उदक वता ते हा वयस पुढे या न्हू गायला पण त्यासाठी पुढे न्हू मेन जो स्पॉट आसा न्हू थंय व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाव ना म्हणून आमी हांगासर काडटा आनी बाय बाय हांगा हे कर एन्जॉय ते बाय फूल रावंड हा पळय ते हांवें मातशें दाखयलेले आतां सांजचो येयलो पळय हांगाचो मेन कितें रे कितें जालें कॅमेरा अलाउड नाही आहे. ना. पुढे हांगासून दाखव ओ दाखोवंक शकता मातशें बरं हा न्हू सो ते अलाव बीन कांय ना पळय हा दिसच्या ना व्हिडिओ ना दिसता बरे हे पळय दिसता सारके वाव हे पळय हांगा रेस्ट्रिक्टेड आहा त्या प्लेसीर आहा रेस्ट्रिक्टेड रे ते मेन जाग्यार थंय व्हिडिओ फोटोग्राफी काय अलाव ना हांगा काडूंक शकता आमी गर्दी जाता न्हू खूब गर्दी आतां रावंड आहा ते तुमकां नॉर्मल व्हिडिओचेर पळोवंक गावचें ना आनी इतली गर्दी आहा पळय हांगा अशें आहा सायट व्यू अशें आहा पळय तुमकां प्लेसा मस्ट विजीट हांगासर व्हिडिओ फ्रांसीस व्हिडिओ शूट करता पळय ताका गावले ब्लॉगर दोन तीन पहले तो ये बताइए सो हांगासर ताका आनीक कोण गावले सो ते व्हिडिओ शूट करता आनीकय कोण येयला तो व्हिडिओ शूट करपाक सो तो म्हणालो आपलो व्हिडिओ शूट करता आनी आपण भोंवता म्हणून आनी बाय हांगा एन्जॉय करता बाय कितें रे बाय कितें करता रे ना हे बाय बायक वत लागता ना वती करता बाय हांगासर मातशें दिसता फूल रावंड मारता ते फुडें ते दितना ते फुडें फुडें धांवत आसा आनी हांगा मेजरमेंट बरयन लायला मगो हांगा एक्चुली कितले ते पळय 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 नानी पळय नाने आं नानी रे बा हां तितले भरताय ती ते केन्ना ना डान्स करता बाय आनी थंय न्हू बॉटनिकल गार्डन आहा तशी अशें वयचें पडटलें आतां जाणा तूं हे पळय हांगासर न्हू थंयसर एक स्टेर्स आहा थंय पळय चलो तशें करून अशी रस्त्यानसून देंवन मागीर वयचें पडटा थंय ए सकयल पडल्या मागीर पिया मागीर त्या डॅमाचें उदक सो आमचें जालें हांगा फोटोशूट आतां वयता कितें बायचें पडलें पडटलें न्ही डायरेक्ट घातल्यार हांगाच गावले पळय हांगा रील करपाक डान्स करता पळय ताका हात काड म्हणटलो पळय आतां काडटा काड खंय गोंय खंय सांग म्हण न्हू शंकर हांगा रील काडटा तेजो सांग म्हणटा फाटल्यान व्यू आहा न्हू बरो म्हणून ओके चल या मरे सो चलो हांगा आमचो एक कमनेर काडटा आनी आमी भायर सरता हांगासून लेटूय जालो न्हू हा पुरो चल या पुरो हे चल्ले डान्स करता म्हणटा चल्ले पास जावन जाता पळय तांचे गाडी डॅमाचे सोडले की हांगासर सुपर न्ही आनी एक्चुली फ्रांसाचो व्हिडिओ जावना फ्रांसाचो हेजे कडेन सो ताका फोन येवपाक जाय ताका पळया गो पांचाक पळया रे पावला वचोंक गावतलें न्हू तर चावी मम्मा कडेन दिवन येता मम्मा गेली तर एकटी हांव दवरता चलो आमी वचोन आयली आतां जस्ट वयता पळय बाय हे जालें बायक वाज येयलो वतान मदीं मदीं कितें वत येता मदीं मदीं अरे उस टाइम आप फोटो निकालने के लिए बोल रहे ऐसे निकालने के लिए बोल रहे अशें धरता कित्याक जाणा बायचे हे लायला म्हणटा रे ते पळत येवन करता सो फुडें मागीर आमकां शूट करून गावचें ना ते थंय अलाव ना आनी जो मेन पॉयंट आहा पळय जे रावंड आहा ती फुडें पळय जे रावंड आहा पळय थंय अलाव ना सो बाकी कडेन ह्या सायडीक आनी त्या सायडीक अलाव आहा तुमकां व्हिडिओ करपाक आनी बाय आमचे बाय 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 हाय कर मेन पॉइंट में अलाउड नहीं है क्या मेन पॉइंटारूच अलाव ना पूण तरी सायडीक एक्चुली येता सारके व्हिडिओ येता सारको आं थंय चलो थंय ब्रिज दाखयता सो चलो आतां नेक्स्ट पॉयंट कितें पळय पयलीं कितें मातशें पोटाक खाता काय गावना आमकां ह्या टायमार फुडें मातशें वचून कितें खाता तें आनी मागीर नेक्स्ट पळोवया फ्रांसाचे ट्रॅवलाचो नेक्स्ट व्हिडिओ कसो तसो आमी वयतली आं
सो डायरेक्ट गाडी हांगा पार्किंगा कडेन येयला. सो फ्रांसीस ते कोण गावलो तेचे कडेन उलयता, आमी वयता आतां. ते एक कुत्रो आहा तेका पळय बिस्किटी कितें आहा आमचे कडेन ते हाडून दिता. बाय पळय बेजारले. फायनली आमी पावली एक जाग्यार. खंय पावला खबर ना. एक तर आमी लोकेशन मातशी चुकली येता आसतना दुसऱ्या रस्त्यानसून येयली आनी आमकां वाटेर आमी इतली रेस्टॉरंट सोदता कितें खावपाक कांयच गावना. एकूय रेस्टॉरंट ना, एक गाडो बारीक सुद्दां ना. आनी करून करून आतां हांगा खंय म्हणटा रे आमी मारगांव सायडसून येयला आतां येता आसतना फातोर्डा पावले आनी आमकां एक रेस्टॉरंट गावलें हांगा आतां. एकूय रेस्टॉरंट गावना खरें आतां. हांगा एक गावलें कसलें तर कृष्णा प्युअर वॅज रेस्टॉरंट. म्हणजे सांज जाला मातशी जालें कितें डान्स करता तेजें पोट भरला ना रे टॉम जावन न्हिदलेले ते. तर हातून हितून आमी आतां 5 जाले आमकां पावता पावता. जेवण बीन कांय ना. आमी बेश्टें कितें खाल्लें आतां हांगा. तर कितें पळोवया कितें खावपाक गावता आमकां. चलो वेलकम गो वेलकम. भूक लागली सगळी सारकी उपाशी आहा. भूक लागला. बारीक ज्यूस बीस कितें खाल्लेलें. तर बायच्या हाडलांगात आमी कॅरी केला. बायका हांगा बरयता. हे पळय जिजू हांगा बिजी. ते दोगांय मोबायलाचेर बिजी. आनी बायक हांगा हॉटेलान माम करून हाडला. माम लायता एका. हे पळय ती तेका बरयता हाडला ते. सो हांगासर आमी येयला कितें खावपाक आतां सर कितें आतां चावूच पिवचें पडटलें आमकां. खावपाक कांय ना. च्या घेवची पडटली. डोसा तुवें डोसा तुका आनी आदीक डोसा. जिजूखाने शंकरान पुरी भाजी घेतला आनी हांवें जिजून पाव भाजी घेतला. बुकेन आतां कितें येता काय खबर ना कोणाची. पाव भाजी पुरी भाजी येयला. पुरी भाजी आनी येयले आमचे. जालें चाव बीन पिवन आमचें. चाव म्हणजे आमचें जेवण आनी चाव वांगडाच जालें. चावूच जालें. आतां वयता. पावस बारीक पडपाक स्टार्ट जाला ऑलरेडी. अभी पावस पडटा न्हू. पावस पडटा. चल या बेगीन भितर. हां जेवण न्हू जेवण न्हू च्या आमचें सगळें जालें एकूच हितून. दनपारचें जेवण सांजची च्या बीन सगळें वांगडाच जालें आमचें. कित्याक आमी दनपारच्या सोदीत आसली. तुवें कितें खाल्लेलें सगळ्याची बॅटरी डाऊन खरें उलोवपाक सुद्दां कोणाक जायना आसलें. जावं गो तेका वचो न्ही गो तेंका वचो न्ही गो. तूं फाटल्यान वयता. हेजें पोट भरना दिसता तेजें. इंजिन सारखं काम करिना दीदीचे. सो चलो आमी आतां फातोर्डाच येयला. आतां मारगांव सुंदर वयचें पडटलें न्हू. बायपास फातोर्डा बायपास डायरेक्ट हांव. ओके ओके चलो आतां वयता घरा. एक्चुली आमी आनीक 2-3 प्लेसी कवर करपाचे आसले पण टायम ना. आनी येयले 12 भायर सरलो. 12 भायर सरला ते नेक्स्ट टायम. खेळटा आनी लिपता पळय गो हे पळयता सॉंग बंद जालें म्हणून. बाबा सॉंग जाय बॅकग्राऊंड म्युझिक. बॅकग्राऊंड म्युझिक जाय रे तेका. लायता बॅटरी डाऊन जाली तेजे. बॅटरी डाऊन डाऊन ना बरें. सो आमी आतां पावपाक गेली परत वेळ ना. वेळ ना उद्या आमी अशीच गेल्ली न्हू. आयता भोंवन कितें कितें डाटा डाडाक भिव बाबा माझ्या टायगर बच्चा भियेता मरे माझ्या. भिवयता पण डाडूक भिये. कसले टायगर रे माझ्या. टायगर बाबा पाऊस पडलेलो. फुल रोड हे जाला ओलो ओलो. एक्चुली हरशीं सावथाक चड पडटा. आतां नॉर्थाक पळयता आसता सांज जाता जाता बरं झालं पाऊस ना आलो. पावस नासलो म्हणून आमी सुशेगाद थंय भोंवंक गावली ना. डॅमाचेर न्हू खंयच रावपाक जागो ना. खंय रावतले आसली जागो येयल्लेले पावस येयल्लेलो जागोच ना रावपाक. एक्चुली आमी बेगीन बीन भायर सरलेली न्हू 9 बीन. नाल्यार आनीक खंय रे ते वायल्ड लायफ खंयची तांबडी सुर्ला येयल्लो. तांबडी सुर्ला न्हू खंयची नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी पळयत आसली आमी. पूण पावना लेट जालो आमकां. आनी आमकां थंयसरूच कितले 3:30 जाल्ली दिसता न्हू. थंयच 3:30 जाली आमकां भायर सरता म्हटल्यार. आनी मागीर जेवंकूय नासलें म्हणून आमी येयली डायरेक्टली. ते सकयल हें सुद्दां पळोवना
कसले ना तिथे असले सगळे गार्डन बॉटॅनिकल गार्डन बीन असले डॅमाच्या सोक्याला समज थंयसून सोकयले आनी देवा जाल्यार आनी हाफ एन अवर रावपाचे असले पण आम्ही भायर सरली नेक्स्ट टाइम येवपाची नेक्स्ट टाइम येतोय दीदीक बेजार येईल पाय सुद्धा पुढं मिळवना पाय फोटो सुद्धा काढूक दिना तर ना दीदी कितें करूंक जाय उकलून ते उदक पडत भितर उडोवंक जाय चड खोल आसतले न्हू हांवें सारकें समजा उडयले की समजा बॉटॅनिकल गार्डनान पावले जावन त्या सायडीने येतले काय कोण तो पण बरं आसले गर्दी आसली माझा पळोवपाक हा कितें रे आदी हा ते पळय भायर भायर पळयता गाडयांक आपडल्या सुद्धा अशें आपडटले चलो आमी घरा पावता आतां डायरेक्टली हांगा पळय मस्जिद सगळें हें जालां बरें दिसता मरे येता फाटल्यान बॅकग्रावंड तुमच्या फिश एक्वेरियम पळय रे फिश एक्वेरियम घरा पावले आमी लास्ट टायम येयल्ली पळय आदी या माल्टोर फिश एक्वेरियम नुस्तें सगळें न्हिदलें आसतली हा हॉरर पोया हॉरर मुवी नेक्स्ट टाइम आता हॉरर खरीच बता येतली रातची बॉन आता सारकें आमी सनसेटाक पावले हांगा न्हू सनसेट पॉयंट हा जालो तो हांगासून आतां क्लियर दिसता हॉटेलसूनच क्लियर दिसता म्हणजे एबे रावलो सकयल काड हांगा बरें दिसता माड आनी हे सिनरी कशी सो सनसेट जातालो म्हणून आमी घेतलेले सो चलो आता खंय पावली आमी कुट्टाळे ब्रिजार पावली दिदी बेटे का शिकयता मम्मा म्हणा कितें म्हणटा डॅडा करता ते